नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे येवकार. आयज चवथीचो तिसरो दीस. 1.5 दिसाच्या गणपती बाप्पांचे विसर्जन झालेले आसा. मात्र चवथीची उमेद, भक्तिमय वातावरण अजून कायम आसा. आणि ह्याच भक्तिमय वातावरणात सुरू करूया गोमंतकाच्या आवाज गोयच्या ह्या बुलेटिनाक. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. गोंयभर 1.5 दिसांच्या गणपतींक लोकांनी दिलो निरोप. सगळ्यांक सुखी समाधानी दवर आणि फुडल्या वर्सा बेगीन यो. मोरया रे बाप्पा मोरया रे असो गजर करीत 1.5 दिसांच्या गणपतींचे केले विसर्जन. केप्यां रिवणा लायटीचो शॉक लागून दोग सख्ख्या भावांक आयले मरण. दोगूय भाव आपल्या गोरवां खातीर रानात खावड हाडपाक गेल्ले तुटून पडिल्ल्या लायटींच्या वायरीच्या संपर्कात आयिल्ल्यान लागलो शॉक. कोंकणी नाटकाचे दिग्दर्शक, कला महाविद्यालयाचे ज्येष्ठ शिक्षक आणि चित्रकार दिगंबर सिंगबाळ हे संवसाराक अंतरले. फाटल्या कांय दिसांच्यान ते आशिल्ले दुयेंत. एकीकडेन चवथीची उमेद आणि दुसरीकडेन पावसाचो नेट. फाटल्या 24 वरांत गोंयांत झडलो 10 इंच पावस. पावसान पुराय केलो इंचाचो शेंकडो. 1 जुना सावन आतां मेरेन गोंयांत 109.22 इंच पावसाची नोंद. 3 कोटी रुपया म्हणून बांदिल्लो शिरोडेचो बस स्टँड जावन रावला धवो हत्ती. कदंबा सोडल्यार एकूय खासगी बस वचना. पत्र्यांक गळटी, टॉयलेटीची दारां पडल्यात मोडून. उसगांव वाळपय रस्त्यार हेडपी गोरवांक लागून येरादारी पट्टा आडखून गोरवांक लागून अपघातूय जावपाची शक्यताय. प्रश्न बेगोबेग करचो सुटावो लोकांची मागणी. आणि आता खबरो विस्तारांत. बुधवारा व्हडा उमेदीन गणपती पुजेक लायिल्ले आणि बेरेस्तारा 1.5 दिसांच्या गणपतींचे विसर्जन जालेले आसा. 1.5 दिसांच्या गणपतींक निरोप दितना कांय लोकांच्या दोळ्यांत दुखां आयली. सगळ्यांक सुखी समाधानी दवर आणि फुडल्या वर्सा बेगीन यो. गणपती बाप्पा मोरया असो गणरायाचो गजर करीत बेरेस्तारा 1.5 दिसांच्या गणरायांचे विसर्जन जाले. पळयात 1.5 दिसांच्या गणपती विसर्जनाची कांय खिणचित्रां. केप्यां लायटीचो शॉक लागून दोग सख्ख्या भावांक मरण आयले. केपेच्या रिवणा वाठारांत ही दुर्दैवी घडणूक घडली. हे दोगूय भाव आपल्या गोरवां खातीर रानात खावड हाडपाक गेल्ले तेन्ना तुटून पडिल्ल्या लायटीच्या वायरीच्या संपर्कात आयिल्ल्यान तांकां शॉक लागिल्ल्याची म्हायती मेळटा. पळयात पुराय बातमी. चवथीच्या पहिल्या दिसाच केप्यां रिवणा वाठारांत काळीज पिळवटान उडोवपी घडणूक घडली. लायटीचो शॉक लागून दोग सख्ख्या भावांक मरण आयले. हे दोगूय भाव आपल्या गोरवां खातीर रानात खावड हाडपाक गेल्ले खंय तेन्ना तुटून पडिल्ल्या लायटीच्या वायरीच्या संपर्कात आयिल्ल्यान तांकां शॉक लागलो. शॉक लागिल्ल्यान तांकां जाग्यारूच मरण आयले. राजेंद्र गांवकार आणि मोहनदास गांवकार अशी तांची नांवां आसात. आम्ही आसा केपी पुलीस स्टेशना कडेन आणि हांगा येवपाचें कारण म्हणल्यार काल एक दुखद रिवणा शिवसुऱ्या गांवांत दोग जाण भाव जे
करंट लागून राजेंद्र आणि मोहनदास गांवकर जे 40 आणि 46 वर्साचे दोग जाण भाव करंट लागून एक्सपायर जाल्ले आसा आणि हेजे कारण म्हणल्यार ते खंय सांजचे अरावंड 5:30 जे प्रमाणे KPPI त्यांनी सांगोडकर यांनी माहिती दिल्या की जो स्थानिक ZP आसा सुरेश केपकर यांनी माहिती दिली की दोग जाणांक करंट येवन त्या स्पॉटार मरण पडले. मागीर ज्या प्रमाणे 5:30 ते घरा कडल्यान भायर सरले खंय तरी तण कट करून हाडपाक आणि तुम्ही पळयता फाटली 3 दिसां लागून जो पावस पडटा आणि ह्या पावसाचो खंय तरी हेका जेंका करंट येयल्लो आसा करंट येवन तेंची डेथ जाल्या तेका खंय तरी तेजे कारण दिसून येयल्लें आसा. मेन म्हणल्यार जे गेले कोण सांगता जे फेन्सिंग आसा तेंका खंय तरी जे वायरीन बारीक वायर असता तेका खंय तरी करंट पास करता कित्याक ती शेतां आसा ती गोरवां ना जाल्यार गोवरेडे नश्ट करता हेका लागून ते स्पेशल तेंका सेफ्टी लागून केल्ले आसता. खंय तरी ही वायर तुटलेली आणि ती जे पावसाची उदकां पडलेली अशी म्हायती आमकां मेळिल्ली आसा. त्या प्रमाणे ते जो करंट आसा जो पास जाल्ल्यान खंय तरी लायव्ह ती वायरीची करंट पास जाले हे दोगांची डेथ जाली अशी म्हायती मेळ्ळ्या. पूण दुसरे बाजून अशें म्हणटात की त्या प्रमाणे लोकल सांगता की खंय तरी जी लायटीची वायर आसा ती खंय तरी कट जाल्ली आनी उदकां पडलेले तेजे हेणे तेंचो डेथ जाले. पूण एक्झॅक्ट रिजन आसा ते कळना. पूण सध्या हेजे बद्दल केपे पुलिसाचो तपास चालू आसा आणि काल जे इन्सिडेंट जालो तेन्ना आज सकाळी अर्ली मॉर्निंग ते दोन्ही बॉडीज मडगांव जे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसा ते पंचनामा करून पोस्टमॉर्टमाक व्हेल्ले आसा आणि ज्या प्रमाणे जी त्यांची इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसर आसा जयश्री कारवालो तेणी सांगला त्यांचं पोस्टमॉर्टम फाल्यां जातलो म्हणून. पूण ह्यो गोष्टी खंय तरी काल जे पावसान आणि हे जाल्ल्या खंय तरी एक 34 दिसा एक रिवण गांवाक एक दुखद घटना जाल्ली आसा. पूण एक्झॅक्टली शॉकन जाले. पूण ती लायव्ह वायर लायटीची वायर काय जे फेन्सिंग करतात जी शेतांक सेफ्टी खातीर जनावरां लागून तेका लागून हेजेर एक प्रश्नचिन्ह आसा. हांव गोमंतक TV खातीर केपेंच्यान क्रिस्तानंद पेडणेकर. कोंकणी नाटकांचे ज्येष्ठ दिग्दर्शक तशेंच कला महाविद्यालयाचे ज्येष्ठ शिक्षक आणि चित्रकार दिगंबर सिंगबाळ हांकां मरण आयले. फाटले कांय दिसां सावन ते दुयेंत आशिल्ले. कोंकणी नाट्य दिग्दर्शक कला महाविद्यालयाचे ज्येष्ठ शिक्षक आणि चित्रकार दिगंबर सिंगबाळ हांकां मरण आयले. कला अकॅडमीन सुरू केल्ले नाट्य सर्तीत सुरवातीसान दिगंबर सिंगबाळ हांची नाटकां आसताली. एक उत्कृश्ट दिग्दर्शक, प्रकाश येवजणकार, नेपथ्यकार आणि एक बरो चित्रकार म्हणून दिगंबर सिंगबाळ हांची नामना आशिल्ली. दिगंबर सिंगबाळ भायर पडिल्ल्यान गोंयच्या कला क्षेत्रात एक पोकळी निर्माण जाल्या. लेखक दिलीप बोरकर हांणी तांकां आर्गां ओंपल्या. दिगंबर सिंगबाळ एक बरो कलाकार. गोंयचे नाट्य सर्तीन जेन्ना कला अकादमी नाट्य सर्त सुरू केली त्या वेळाचेर पयल्या कितल्याच नाटकांनी कितलींच वर्सां तांणी वेगवेगळ्यो आपल्यो भुमिका केल्यात. तो एक उत्कृश्ट दिग्दर्शक आशिल्लो. तो एक उत्कृश्ट प्रकाश येवजण करपी आशिल्लो. तो एक उत्कृश्ट नेपथ्यकार आशिल्लो. आपल्या आंगांतली सगळी कला दिगंबर सिंगबाळान नाटकाच्या मळार दिल्ली आसा. ताची खणखण माती हे पुंडलीक नायकाचें पयलें नाटक जेन्ना कला अकादमी सर्तींत आयलें तेन्ना त्या नाटकाचें दिग्दर्शन ताणें केलें आनी त्या नाटकांत धर्मा ह्या खण मास्तराची एक उत्कृश्ट भुमिका ताणें केल्ली आसा. दिगंबर जाची कला जाचे पेंटिंग्स जाणें पळयलां तेन्ना ताज्या हातांतलो गूण आमकां सगळ्यांक कळून येतलो. ताचे कितलेच विद्यार्थी कला क्षेत्रांत आसतले तांकां तो कितलो उत्कृश्ट शिक्षक आशिल्लो हाची कल्पना येतली. दिगंबर सिंगबाळ हो हालींच्या काळांत आपल्या घरांत बरो नाशिल्लो म्हणून आशिल्लो. लोकां कडलो ताजो संपर्क तुटलो आनी हाका लागून जालें कितें तर आमचे सारके तागेले खुबशे मित्र आशिल्ले ते मित्रांक तो मेळूंक पावलो ना. आज दिगंबर सिंगबाळ हाच्या वचपान गोंयच्या कला क्षेत्रांत एक खूब लुकसाण जालें अशें
जरी म्हणू येता तरी ताणें आदलें जें सगळें काम केल्लें आसा मागीर तें तियात्राचे मळार आसूं नाटकाचे मळार आसूं जावं तागेले पेंटिंग्स आनी हातूंत आसूं तें खूब व्हडलें आसा. आतां असल्या लोकांची यादी उरपा खातीर हांची ही जी कला आसा एटलिस्ट तागेले पेंटिंग्स खंय तरी लोकां मुखार येवपाक जाय, प्रदर्शन घडपाक जाय अशें हांव मागतां. दिगंबर सिंगबाळ एक बरो कलाकार आमचे मदल्यान आज ना जाला अशें तेन्ना मनान खूब खंत आनी दुख्ख भोगताच. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. एकीकडेन चवथीची उमेद आनी दुसरीकडे पावसाचो नेट. चवथीच्या पयल्याच दिसा पावसान बरोच नेट झडिल्लो. पयल्या दिसा घोग्यांनी पावस पडून लेगीत लोकांची उमेद काय कमी जाली ना. गेल्या 24 वरांत गोंयांत 10 इंच पावस झडलो. म्हत्वाची गजाल म्हटल्यार पावसान इंचाचो शेकडो पुराय केलेलो आसा. 1 जुनासावन आतां मेरेन गोंयांत 109.22 इंच पावसाची नोंद जाल्या. फाटल्या 24 वरांत गोंयांत 10 इंचा परस चड पावसाची नोंद जाल्या. धार बांदोड्यान सगळ्यांत चड 143.53 इंच पावस नोंद जाला. म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार पावसान गोंयांत इंचाचो शेकडो पुराय केलो. 1 जुनासावन आतां मेरेन गोंयांत 109.22 इंच पावस झडलो. चवथीच्या पयल्याच दिसा कोसळिल्ल्या उटंगराच्या पावसाक लागून दूधसागर न्हंयेच्या उदकाची पातळी बरीच वाडिल्ली. दावकोण आनी निरंकालचो रस्तो उदकापोंदा गेल्लो. तशेंच दाबाळ फोंडे मार्गावेली वाहतूक धार बांदोडेच्यान गुंडायल्ली. पळय हे उदक वर्सान वर्स अशें भरता तेन्ना हे उदकाक वाट ना आमकां वचपाक लोकांक. वर्सान वर्स हे रानाच्यान वयचें पडटा. हो रस्तो कोण करिना कांय करिना. हो केदारच्यान आतां बुडले रातीच्यान बुडलेलो आसा. ह्यो कालच्यान बुडला. आतां वचपाक मेळना. वचपाक मेळना. आतां पर्यंत वचूंक मेळना. गावणे बांदोडे रस्त्यार व्हडले झाड कोसळिल्ले. ताका लागून रस्त्या कुशीक पार्क करून दवरिल्ले गाडयेचे आनी गॅरेजीचे बरेच लुकसाण जाले. उजो पालोवपी दळान धांव मारून झाड कातरून कुशीक काडले. तर हांगा जे रस्तो येयला पळय फोंडेच्यान मडकय रोड आसा हो महालक्ष्मीच्यान वयर सरून मडकय वयता पळय थंयसर हांगा तरी सगळे वाटेर अशी खुबशीं झाडां आसा. ती सामकी टोटली रस्त्यार कलंडलेली आसा. ते सायडीक तांकां कांयच आजार ना. सगळी टोटल रस्त्यार बावगल्ली आसा. ती झाडांची खाणे तरी मानूंक जायना जाल्यार ती झाडां तरी मारपाक जाय. कित्याक ह्या दिसांनी आतां ती झाडां पडत आसा. खूब म्हणजे लोकांक काय तशी जिवीत आनी काय जावंक ना. पूण ती जायसर वाट पळयनासतना पयल्यान पयलीं हें काम मातशें सरकारान हाती घेवचें. पंचायतींनी ताचो फुडाकार घेवन ही जी झाडां आसा पळय न्ही तेंच्यो सामक्यो डेंजरस खाणयो तरी मानपाक जाय. हेची काळजी घेवची. फाटल्या 2 दिसांच्यान कोसळपी उटंगराच्या पावसाक लागून दिवचलची न्हंय भरून व्हांवता. उदकाची पातळी वाडिल्ल्यान सगळी कडेन उदक भरला. हा सकाळी उदीक सगळे भरलेले हा आणि गाडी म्हणजे अर्धे गाडी थंय गाडी फोर व्हिलर पयलें उदीक चडटा म्हणजे हांव आनी फुडें दवरलें. पण मागीर पयलें जेवण जालें. आतां बरें इतकें जेवला हांगा पळय पण अशें कितें उदकाक लागून कोणाक कितें जावंक दिना. काय आसना. पण आतां फुडें चडात जाल्यार प्रॉब्लम. डॅम मागीर उदक सोडीत मागीर प्रॉब्लम आसा. म्हणजे वार्षिक व्हडलो पावस येतून अशेंच जाता. फर्स्ट टायम पूण जाल्लें एकदां पूण इतलें ना. जाल्लें हेच्या चड जाल्लें. पण आतां कितें जालें चवथी दीस न्हू मागीर हे वचून जायना बंद जाला रस्तो. 2 दिसांच्यान कोसळपी उटंगराच्या पावसाक लागून साखळेच्या वाळवंटी न्हंयेच्या उदकाची पातळी बरीच वाडल्या. चवथीचे पयले रातीक उदक वाडिल्ल्यान पंप लावन उदक भायर काडले. उदक भायर काडिल्ल्यान बिरेस्तारा सकाळी परिस्थिती नियंत्रणात आयली. काल आणि पयर 2 दीस पावस पडलो हेवी. त्या पावसामुळे संबंध आमची वाळवंटी म्हणून आणि आमच्या साखळी मतदारसंघातील न्हंयो होती इतक्यो भरल्यो तुडुंब की सांगासारख्यो ना. संबंध उदीकच उदीक सगळ्यात. आणि त्याच वेळार चवथीचे उत्सव आसलो, चवथीचो सण. आणि ह्या सणान पावसान एकदम तुफान जाल्ल्या कारणान नदी नाल्यो सगळ्यो आमच्यो भरून येयल्यो. आणि काल तर विचार केलो जाल्यार हांगा संबंध आमच्या हांगा 4 मिटरा वयर उदीक. त्याच्यात सिटीन जो आमचो व्हाळ आसा हो त्या व्हाळाकूच 360 मिटर पर्यंत उदीक वाडला. आणि ह्या कारणा खातीर आमकां हांगा पुन्हा रातचे रातभर जागेवर रावचें पडलें. तशेंच सकाळीं मॉनिटरींग करचें पडलें. आणि लोकांकूय म्हाका सांगून दिसता की आतां जरी उदीक देंवलें आहा तरी पावस जर परत पडत जाल्यार आयज 1.5 दिसाचो गणपती आसा.
लोकांनी आपली काळजी घेवची. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. एके वटेन चवथीची उमेद फाकिल्ली आसतनाच नार्वे वाठारांत एका घराचेर रस्त्या कुशीकची राखणे वणत कोसळ्ळी. ह्या घडणुकेंत व्हडलो अनर्थ टळ्ळो. वणत कोसळ्ळी तेन्ना घरांत एक जाणटी बायल आशिल्ली, मात ती सुखरूप वाटावली. बुधवारा धुमशाणा घातिल्ल्या पावसाच्या तडाक्यात नार्वेच्या मर्मवाड्यावयल्या घराचेर राखणी वणत कोसळ्ळी. बेरेस्तारा फांतोडेर ही घडणूक घडली. रस्त्या कुशीकची राखणी वणत घराचेर कोसळ्ळी तेन्ना जानकी पडोलकर ही जाणटी बायल गणपती पुजला थंयच चौकात न्हिदिल्ली, मात ती सुखरूप वाटावल्ली आसा. सकाळी फांतोडेर उजवाडोंक खंय 3 पडली. वरां पळयली उठल्यानी आवाज जालो हेजो. म्हाका आवाज येयलो पारेतीचो. आवाज येयना म्हणटकीर आरसो ओडलो आनी जन्यार तितल्यार भायर पळयल्यार पारेत येयल्या तेजेर. मागीर टायम पळयलो, पळयल्यार 3 जाले. कंपाऊंडार ती पारेत ती. हय. मागीर 3 संक उठली आनी देरागेर गेली. ही न्हिदलेली येता म्हटलें नाका म्हण तेंगेर गेली. आनी मागीर सरपंचाक फोन केलो, अशोकाक उमेशाक केलो. सरपंच बी येवन गेलो, आमदार येवन गेलो. आमदार आनी एकलो कोण येयलो. आमदारान कितें सांगलें? आमदारान चेड्याक सांगला कितें. पण राती हे जेन्ना ही वणत कोसळ्ळी न्हू फांतोडी, तेन्ना कोण आसली घरात? ती न्हिदलेली भितर रुमान. हा. हांव एकटी न्हिदलेली थंय सोफार. म्हणजे तेकोन तेकोन हे पारेतीक तेकोन इथे पळय ते. आनी आवाज जालो म्हाका कळ्ळी. राती हो म्हणटालो म्हाका आई जाणा म्हणे ती म्हणालो हे जालें. हांवेंच बांदून घेतली न्हू, त्या काय सांगलो. तर मातसो पोटाक लागून जळ म्हाका भुरगें रावचें पडटा न्हू तो कामाक आसलो. म्हणजे कोणाक तशें कितें जावंक ना? ना तशें कोणाक काय जावना. पण जर पारो बी हे आहलो जाल्यार मातशे त्रास जातले. अरे म्हाजे काळजू खाल्ले. म्हाका मागीर तेणी न्हिदलें गरम पाणी दिलें इतल्यान देराच्या चेड्यान. सगळें केलें. पयलीं हांव एकटीच बसली. मागीर जंपडां नाली 3 आपणान न्हिदोकूच ना. हे घडणुकीची खबर मेळटकीर आमदार प्रेमेन शेट हाणें नार्वे वचून जानकी पडोलकर हे बायलेची वासपूस केली. ताणें ताकतिकेन मनाय घालून मजत कार्य सुरू केलें. जानकी पडोलकर यांच्या घराचेर जी दरट कोसळ्ळेली आसा, तेन्ना पावसा म्हणजे घडोवपाक घडलेलें आसा, ती इन्स्पेक्शन करपाक लागून आमी हांगासर येयल्ले. जानकी पडोलकराचें घर आमी पळयता आनी तेच्या भिंतीचेरूच ही दरट कोसळ्ळेली आहा आनी भितर गणपती पुजलो जालो. ही घटना जी घडलेली आसा ती अत्यंत दैनंदीन अशी जाल्ली आसा आनी तांकां पळयता आसतना ह्या घरा कडेन वचपाक सुद्दां वाट आयज ना. आनी हेजें इन्स्पेक्शन केल्या नंतर आमकां टोटल रिलीफ जें कितें करपाक जाय, तें रेस्क्यू ऑपरेशन जें कितें करपाक जाय तें करपाक लागून आमी टिमूय आमची रेडी केल्ली आसा. म्हणजे ही म्हाजी पर्सनल टीम, पर्सनल जे कामगार म्हाजे आसता तांकां घेवन हांगासर येयल्ले आसा. आनी जी आमी पळयता आसतना जे भिंत तेजेर लीन जाल्लेले आहा, तेकलेले आहा ते घराचे भिंतीचेर, ती काडपाचें काम आतां हांगासर सुरू जातलें. इतक्या मजल ती सांगपाक सोदता की जानकी पडोलकर टू विश्वास पडोलकर हावस ह्या हेजो कंप्लीट सादारण 200 मिटराचो जो हे आसा, दरी कशी आसलेली एक हे आसा, घरां आसा, ह्या घरांक प्रोटेक्शन दिवपाक लागून आमी सरकारान एक हांगासून ते तेजे पर्यंत एक रिटर्निंग वॉल बांदपाचें काम आमी हातीन घेतलेलें आसा. आनी हेजें फक्त फायनान्शियल एप्रुवल जावपाचें आहा. म्हणजे ही जी फायल आसा ती ऑलरेडी टेंडर जावन टेंडर समीर कन्स्ट्रक्शनाक अवॉर्ड केल्लें आसा. आनी हेजें फायनान्शियल एप्रुवल जाल्या नंतर रोखडेच आमी हें कामूय चालू करतले. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. मार्दोळांत 15 वर्सां ल्हान चलयेचें अपहरण केल्ल्या प्रकरणांत मार्दोळ पुलिसांनी अनवळख्या आड गुन्हो नोंद केला. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हे चली मंगळारच्यान बेपत्ता आशिल्ले. बुधवारा ताच्या पालकांनी कागाळ करतकीच मार्दोळ पुलिसांनी ही केस अपहरण म्हणून नोंद केल्या. मार्दोळ पुलीस स्टेशनाच्या हद्दीत मंगळारा दनपारां एक 15 वर्साचें मायनर भुरगें 12 सुमार सून ना जाल्लें आसा आनी ह्या संबंदी बुधवारा ताच्या पेरंट्सांनी मार्दोळ पुलिसांक कंप्लेन दिल्ली आनी पुलिसांनी ही केस किडनॅपिंग म्हणून रजिस्टर केल्ली आसा.
माड्डोळ पोलीस स्टेशनाचे PI योगेश सावंत ह्या प्रकरणाचो तपास करीत आसा. पुलिसांनी दिल्ले म्हायती प्रमाणे जे मिसींग आसात मायनर भुरगे ती फूल फॅमिली ओरिसा हांगसरली आनी गेले कांय वर्सां पासून ती माड्डोळ पोलीस स्टेशनाच्या हद्दीत भाड्याच्या रुमान रावताली. माड्डोळच्यान गोमंतक TV खातीर स्वप्नीश च्यारी. हेडपी गोरवांचो प्रश्न अजूनय सुटावो जायना. जायते कडेन गोरवां रस्त्यार बशिल्ली अजूनय दिश्टी पडटा. उजगांव वाळपय रस्त्यार बसपी हेडपी गोरवांक लागून येरादारी आडकून पडटा. राती कडेन रस्त्यार बसपी गोरवांक लागून कितलेशेच अपघात लेगीत जालेले आसा. हाचेर बेगिनांतले बेगीन सरकारान उपाय काडचो आनी हे प्रकरण गंभीर्यान घेवचे अशी लोक मागणी करतात. उजगांव वाळपय रस्त्यार हेडपी गोरवांक लागून सदांच येरादारी आडखडून पडटा. रस्त्यार बसपी ह्या गोरवांक लागून ह्या रस्त्यावेल्यान यो वच करप्यांक बरोच त्रास जाता. जायते फावट राती कडेन ही गोरवां रस्त्यार बशिल्ली आसता. उजगांव, नाणोस, गांजे, गुळेले आनी हेर वाठारांतल्या रस्त्याचेर दीस रात गोरवां बशिल्ली दिश्टी पडटात. कांय वेळार जाल्यार काळखान बशिल्ली गोरवां दिश्टी पडनात. ताका लागून अपघातूय जावपाची शक्यताय आसता. तेन्ना संबंदीत पंचायत आनी सरकारान ह्या प्रकारान लक्ष दिवन तो प्रश्न जाता तितलो बेगीन सुटावो करचो म्हूण लोकांनी मागणी केल्या. सुरज गरड हांव तिस्को गांवच्यान उलयतां. खरें म्हणल्यार सांगपाचें म्हणल्यार कितें म्हणल्यार आमी सरकाराक परत परत आमी मिडिया मार्फत शिटकावणी दीत आसता. कारण प्रत्येक दिसा पळयलें आसा गोरवां कितलींशीं रस्त्यार गोरवां बसलेलीं आसता आनी कितली गोरवां बसलेलीं बसतात तातूंत खड्डेय आसा. आतां जे टू व्हिलर आसा तांकां खूब त्रास जाता. रातचे तर तांकां सांगपाचेच गरज ना कारण ते रातची गोरवां ती व्हेरीफाय जाता. काही कडेन रिफ्रॅक्टींग मारल्या, काही गोरवां कडेन गोरवाच्या ओनरान तांकां कारान चिप्स मारल्या कितें आसा आनी सरकार कितें सांगता तांकां फायन पडटली म्हणटा. पूण ती फायन पडटली खंय कितपत खरें आसा हें सरकारान मातशें तितलें कॉन्सन्ट्रेशन करचें. हांव सरकारा कडेन विनंती करता जे कोण कन्सर्न पर्सन जे डिपार्टमेंटाचे कन्सर्न पर्सन आसा तांच्यांनी ही जबाबदारी सारकी पेलची जेणे करून जे कोण हे आसा कोण टू व्हिलर आसा तांकां मातसो हांगा रिस्क जाता आनी जी गोरवां धरून व्हरता तांचो योग्य तो उपाय करचो आनी सगळ्यांक असो न्याय दिवचो. म्हणजे जेणे करून गव्हर्मेंटाकूय तेजें कितें तरी केल्यार तेजें बेनिफीट मेळटलें आनी लोकांकूय तेजें रेस्क्यू मेळटलें. इतलें सरकाराक कळकळीची विनंती करता. हांव उजगांव वाठाराचो आसलो तेन्ना हांगा आमच्या ह्या उजगांवान गोरवां पळय रस्त्यार बसता विटामना करून सोडटा. गोरवां बसल्या कारणान मोठे एक्सिडेंट जाता आनी हेच्या पयलीं एक्सिडेंट जावन थोडे दोग जाण मेल्ले आहा. म्हणटकीर ह्या हेची सरकारान मोठी एक दखल घेवची आनी जाता तो पर्यंत सुदारणां करची अशी आमची गांवकाराची मागणी गांवकाराची सोडून घाल. हांव जें काम करता पळय हें खूब म्हत्वाचें काम करता. म्हाज्यान तें दोळ्यांनी पळोवन येयलो. कारण गोरवांक कळना ती आपणाक जागो मेळटा थंय बसता. तितून गाडयो वयता आसतना कितें करता कोणाची गाडी लागली जाल्यार लोक कोणी ग्रामस्थ पळयलो की तेजे कडेन पयशे मागता. पूण तांकां तें साध्य ना. म्हणटकीर सरकारान तेची दखल घेवची आनी बरे भशेन तांकां रस्तो मोकळो करून दिवचो ही म्हाजी मागणी. उजगांव भागात सद्याक गोरवांचे रस्त्यार बसपाचें प्रमाण वाडलेलें आसा. मोठ्या प्रमाणान गोरवां रस्त्यार बसलेलीं दिसून येतात. उजगांव टू वाळपय ह्या रस्त्यार तर डेली रातची तशीच दिसाची गोरवां मोठ्या प्रमाणान बसलेलीं दिसून येता. ताका लागून ह्या रस्त्यार मोठ्या प्रमाणान एक्सिडेंट जायत असतात. गेल्या कांय दिसां पासून हांगा रातचे टू व्हिलर कितलेशेच जाण धक्को दिवन ह्या गोरवांक धक्को दिवन पडोन इंजर्ड जाल्ले आसात. सो गव्हर्मेंटान हेचेर बेगीच्या बेगीन दखल घेवची आनी ह्या रस्त्यार बसपी गोरवांचेर कितें तरी आनी तशेंच पंचायतीन तरी हेजेर एक्शन घेवची अशी मागणी स्थानीक लोक करीत आसात. उजगांवच्यान गोमंतक TV खातीर स्वप्नीश च्यारी. चवथ म्हटल्यार फक्त मौज मजेची परब न्हय जाल्यार चवथ म्हटल्यार कला आविश्काराची आनी गोंयच्या सांस्कृतीक दायजाचें दर्शन घडोवपी एक बेस बरी माची. चवथी निमतान जायते जाण डेकोरेशनाच्या माध्यमांतल्यान आपल्या कला गुणांचें दर्शन घडयतात. घालुया एक नदर गोंयांतल्या कांय डेकोरेशनांचेर. कलेक कसलीच बंधनां आसनात. कलाकार कसल्या गजालीं पासून कितें करीत तें सांगूं नजो. वजरी पेडणेच्या निलेश शेटये हांणी आपल्या घरांत नाल्ल्याच्या कट्ट्यांचो वापर करून इको फ्रेंडली डेकोरेशन तयार केलां. पळयात.
वजरी पेडणेच्या शांताराम शेटये आणि तांचे फामिलीन प्रसाद खावपाच्या द्रोणांचो तशेंच पत्रावळींचो वापर करून सुंदर अशी सजावट केल्या. हासापूरच्या केशव नारायण मळीक हांणी आपल्या घरांत सौर कालगणनेंतल्या म्हयन्याप्रमाण हिंदू धर्मांत येवपी सणांची माहिती दिवपी अशें सुंदर डेकोरेशन तयार केलां. हासापुरांतल्या उमेश मळीक हांच्या घरांत नाल्लांत विराजमान जाल्ली गणरायाची मुर्ती. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. चवथीच्या उमेदी आणि भक्तिमय वातावरणात आता आम्ही ऐकूयात उल्हास बुयाम हांणी तयार केल्ले चवथीचे खासा गीत. गणपती बाप्पा मोरया, नेवऱ्यो मोदक खाऊया. गणपती बाप्पा मोरया, नेवऱ्यो मोदक खाऊया. पळ्ळांनी भरल्या माटोळी, पळ्ळांनी भरल्या माटोळी, रंगांनी रंगल्या रांगोळी, रंगांनी रंगल्या रांगोळी. पळ्ळांनी भरल्या माटोळी, रंगांनी रंगल्या रांगोळी. आरास रंगी फुलांनी रंगल्या, आरास रंगी फुलांनी रंगल्या. गणपती बाप्पा मोरया, हे गणपती बाप्पा मोरया, नेवऱ्यो मोदक खाऊया. गणपती बाप्पा मोरया, नेवऱ्यो मोदक खाऊया. ह्या आशिल्ल्या आवाज गोंयचो हे बुलेटिन मेळ्ळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.